नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परीक्षा पे चर्चाच्या 9व्या आवृत्तीत विद्यार्थ्यां सयत संवाद साधून चिंता मुक्त परीक्षेचो दिलो सल्लो. संवेदनशील शिक्षण गरजेचें म्हूण दिली सुचोवणी. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी डॉक्टर हेडगेवार शाळेच्या विद्यार्थ्यां सयत पळयल्या परीक्षा पे चर्चा. मुखेलमंत्र्यांनी फोंडेच्या सेंट मेरी शाळेत विद्यार्थ्यां सयत पळयली कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात आयोजीत सरकार तुमच्या दारी कार्यावळीचे केले उक्तावण. सरकाराच्यो साबार येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवन तांची प्रतिक्रिया घेवपाची आसा मोग. अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला हांणी गोंय पुस्तक महोत्सवाच्या सत्रांत केलें मार्गदर्शन. यशा सयत उद्देशाचेर सकारात्मक दृश्टिकोन आपणावपाचो दिलो सल्लो. आयज आयसीसी अंडर-19 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीच्या निमण्या खेळात भारत खेळटा इंग्लंड पंगडाआड. भारतान इंग्लंडा मुखार दवरल्यार 412 धांवड्यांची भव्य मोख. आणि आता खबरो विस्तारान. परीक्षा पे चर्चा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची विद्यार्थ्यांकडेन भासाभास करपी कार्यावळ आयज जाली. परीक्षे वेळार येवपी ताण आनी हुस्क्याचेर कशें यश मेळोवप हे विशीं प्रधानमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. आयज जाल्ल्या कार्यावळीचो हो आसा खास नियाळ. परीक्षा पे चर्चा हे कार्यावळीच्या 9व्या आवृत्तीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विद्यार्थ्यांकडेन संवाद साधलो. विद्यार्थ्यांनी तणावमुक्त रावचे असो संदेश प्रधानमंत्र्यांनी दिलो. खंयचोय भुरगो एकाच पद्दतीन विचार करना. दरेकाची अभ्यास करपाची वेगवेगळी तरा आसता आनी स्वताच्या पद्दतीचेर विश्वास दवरूंक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विद्यार्थ्यांक सांगलें. आपल्या उलोवपांत ताणें आसामी गमोशा आपल्याक खूब आवडटा अशें सांगलें. गमोशा हो स्त्री सशक्तीकरणाचें एक प्रतीक आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विद्यार्थ्यांकडे उलयतना सांगलें. ये आसामी वो गमोशा कहते हैं. ये सबसे बड़ी चीज है, ये मेरी सबसे प्रिय चीज है. उसकी रचना बहुत अच्छी लगती है. दूसरा है ये असम का और खास करके नॉर्थ ईस्ट की विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है. ये घर में बनाते हैं और सचमुच में वहाँ की मातृशक्ति नारी शक्ति कैसे काम करती है. तो एक प्रकार से मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है. परीक्षे वेळार येवपी तणाव आनी चिंतेचेर कशे तरेन नियंत्रण दवरप आनी तणावमुक्त जावन परीक्षा दिवप हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. अच्छे टीचर आपने देखा होगा सर्वांगीण विकास के लिए पूरा सिलेबस पढ़वाते हैं. हम जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है. और हम शिक्षा सही करते हैं गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं. तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है. अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है. अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए. सर्तीच्या परीक्षा अभ्यासक्रमा परस वर्गातल्या अभ्यासक्रमाचेर लक्ष दिवन शिकपाची गरज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायली. मेरा आग्रह रहेगा तो आपको पहली प्रायोरिटी 12th को देनी पड़ेगी. लेकिन अगर हमने एक विद्यार्थी के रूप में जो मेरे उम्र से मेरे क्लास से जुड़े हुए सिलेबस को आत्मसात किया है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. यस सर. ये बाय प्रोडक्ट होगा. कुछ माँ बाप को क्या रहता है इस उम्र से पहले ये हो जाना चाहिए. यस सर. तो मैं माँ बाप से कहूंगा उनकी क्षमता योग्यता रुचि के अनुसार कि बच्चों को खिलने दो. भुरग्यांच्या क्षमताय योग्यताय आनी रुची प्रमाण विद्यार्थ्यांक शिकपाक लावचे. तांचेर कसल्याच तरेचो दबाव पालकांनी घालचो न्हय अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी पालकांकडेन केलें. शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए. शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए. हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए. टोटल इन्वॉल्वमेंट. अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बनाने देती. ये जो बीमारी आ गई है मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए जो पिछले साल
बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा जी। इतना ही नहीं, आप 1 महीने के बाद पूछोगे कि भाई ये अखबार में इनकी फोटो छपी थी, इनके नाम आए थे, वाहवाही हुई थी, फिर भी हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे। इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है बस। कुछ समय के लिए याद कुछ समय के लिए होता यस है, सर यस। उससे ज्यादा तो होता नहीं है। गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपतीराजू आणि आयएस गुजरातच्या डॉक्टर के.बी. हेडगेवार शाळेत विद्यार्थ्यांसहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या परीक्षे पे चर्चेच्या कार्यावळीच्या खासा स्क्रीनिंग कार्यावळीत वाटो घेतलो। यावेळी त्यांच्या सहित शिक्षण सचिव प्रसाद लोलेकर, शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे तशेच हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। जिणेंत आमी जितल्या उंचेल्या पांवड्यार पावतात तितलीच आमची जबाबदारी वाडटा। देशाचे प्रधानमंत्री आपूण जावन मुखार येवन विद्यार्थ्यां वांगडा संवाद साधतात ही खऱ्यांनीच उर्बा दिवपी गजाल जावन आसा। विद्यार्थी हेच ह्या देशाचो फुडार जावन आसा अशें ह्या वेळार राज्यपालांनी सांगलें। The higher you rise in life, you define your responsibilities to yourself. Now, we are fortunate that our Prime Minister has decided to come and interact with children. And children are our future. If we want a bright future, we need our children to be bright, socially committed. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत फोंडेच्या सेंट मेरी उच्च माध्यमीक शाळेत विद्यार्थ्यांसयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या परीक्षा पे चर्चा कार्यावळीची 9वी आवृत्ती पळयली। उपरांत विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या ह्या कार्यावळींतल्यान विद्यार्थ्यांक ह्या देशाच्या उत्तर ते दक्षिणे मेरेनची साबार म्हायती मेळटा आनी ही कार्यावळ देशाच्या इतिहासांतल्यान सुरू जावन देशाचो फुडार घडयता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। Every month एकदा कार्यक्रम जर पळयशात you'll got the information of India in from the Jammu Kashmir to Kanyakumari पुराय देशात कितें चलता आणि खंय खंय कशा पद्धतीचे इनोव्हेशन्स जाता, कशा पद्धतीची न्यू टेक्नॉलॉजी आयल्या, म्हणजे आम्ही जाका म्हणटा की ट्रेडिशनल अँड फ्युचर डेव्हलपमेंट, फ्युचरिस्टिक डेव्हलपमेंट हे त्या मन की बात या कार्यक्रमांतल्यान कळटा। म्हणून माझी तुमकां रिक्वेस्ट आसा, स्कूल चुकोवचें पडचें ना। इट इज ऑन संडे, इट इज ऑन संडे, नाजाल्यार टिचरीक म्हणटले सीएमान सांगला आम्ही मन की बात पळोवपा रावले म्हणून। ओके, कोणाकूच स्कूल चुकोवपाची गरज ना। आणि अर्देवर जे खेळाचे काढून जर तुम्ही मन की बात कार्यक्रम पळयलो, विच इज अ इन्फॉर्मेटिव्ह प्रोग्राम्स फॉर यू पीपल, स्पेशली फॉर द स्टुडंट्स, तो कार्यक्रम मुद्दामून तुम्ही पळोवचो। सगळ्या जाणांनी स्वप्नाय पळोवची, ती स्वप्नां साकार करपा खातीर सातत्यान काम करचें। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। प्यार हो माइला। रानी जी कह रही थी इनकी और राजकुमार की मंगनी बहुत जल्दी होने वाली। तुमने संगीता से उल्टी सीधी बकवास क्यों की? इसलिए कि तुम्हारी और मेरी मंगनी होने वाली है। आपकी जिंदगी में कई लड़कियां होंगी, मैं उनमें से एक हूँ। तो तुम ही हो जिसने मुझे समझाया कि दिल क्या है, प्यार क्या है। हम दोनों में बहुत सा फासला है, दूरी है, फर्क है। गुजर गए जो हंसी जमाने। तुम राज को रानी से जुदा कर रहे और अब राज को मुझसे जुदा करना चाहते हैं। जिद्दी आप हैं जो महज एक पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं। तुम राज से प्यार करती हो, करती रहोगी। सब कुछ दौलत, कामयाबी और शोहरत के लिए था। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुमने मुझे पाने की ख्वाहिश की थी। मुझे दौलत चाहिए, नाम चाहिए। तेरे प्यार का
बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म माई लव 9 फरवरी दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। जाति पाति की दीवार हमारे बीच भी तो नहीं आएगी। का अब भी हमें ये बताने की जरूरत है कि हमारे बीच जो भी दीवार आएगी उसे हम गिरा देंगे। बाबूजी, हम तुझे गोली मार देंगे। नहीं बाबूजी, अगर आपके हाथ शाम को कुछ भी हो गया ना तो आप अपनी बेटी को जिंदा नहीं देखेंगे। राधा के पिता हमारे पैर का गला नहीं घोटेंगे। तुम दोनों के पवित्र प्यार पे कभी आँच ना आए। उस 2 कौड़ी के लड़के के साथ राधा की शादी करके हम अपने चेहरे पे कलंक पुतवा लें। ये गांव छोड़कर हम कहीं और चले जाएं। ये 25,000 की रकम है, इसे उठाओ और निकल जाओ इस हवेली से। तुम इतना गिर सकते हो ये हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कोई बता दे जतन कैसे हो पिया मिलन। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म पिया मिलन 7 फरवरी दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। दिसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज राज्यसभेत उलयतना केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 रेल्वे क्षेत्रा खातीर थारायिल्ल्या अनुदाना विशीं प्रश्नकाळात विचारिल्ल्या प्रश्नांच्यो जापो दिल्यो। ह्या वेळार अंदूच्या अर्थसंकल्पात केरळात रेल्वे विस्तारा खातीर विक्रमी 3,795 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केलां आनी ही रक्कम काँग्रेसीच्या काळात थारायिल्ल्या अनुदाना परस 10 पटींनी चड आसा अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली। And the kind of projects which have taken up, which will totally change the way railway is, the way railway capacity is there in Kerala. Or straight, if we go from north to south, from Mangaluru to Shornur, 3rd and 4th line project, already the DPR is in progress. LIDAR survey has been completed. Alignment is under finalization. गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तान्हावडे हांणी आयज सभाघरांत शुन्य वरांत गोंयांत पर्यटकांक उद्देशून जाल्ल्या सायबर फ्रॉडा विशीं चिंता उक्तायत मुद्दो सादर केलो। ह्या वेळार उलोवप करतना गोंय हें एक म्हत्वाचें पर्यटन केंद्र आशिल्ल्यान डिजिटल गुन्यांवकार लेगीत गोंयाक आपल्या गैरवेव्हाराचें केंद्र करून हॉटेल बुकींग ते डिजिटल पेमेंट मेरेन गैरवेव्हार करतात आनी ताका लागून गोंयांत येवपी पर्यटकांक व्हडा प्रमाणांत नुकसाण जालां आनी त्या बदल्यांत गोंयचें नांव लेगीत इबाडलां अशें सदानंद शेट तान्हावडे हांणी सांगलें। Chairman sir, I rise to draw the attention of this august house to growing menace of cyber frauds targeting tourists in major tourist destinations such as Goa and several other states. In recent years, Goa has emerged as a major tourism hub and has also attracted digital nomads and remote workers. While this has helped the local economy, it has unfortunately led to sharp rise in online scams related to hotel and accommodation bookings and digital payment frauds. There have been several cases where fake hotels, holiday homes, homestays, and other accommodation are listed on online platforms. Fraudsters also create fake websites in the name of well-known hotels or booking portals. Tourists fall prey to these scams and on reaching Goa, discover that no such booking exists. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन रेपो रेट बदली नासतना 5.25% दवरपाचो निर्णय आयज जाहीर केलो। 6वें आनी निमणें द्विमासीक अर्थीक धोरण जाहीर करतना आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी अर्थीक धोरण समितीन रेपो रेटान बदल न करपाचो निर्णय घेतला म्हणून जाहीर केले। त्या प्रमाण हेर दरांनी लेगीत कांयच बदल जावचो ना। डिसेंबर 2025 आरबीआयन रेपो रेट 25 मुळाव्या गुणांनी कमी केल्लो। आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी हे विशीं सविस्तर माहिती दिली। To deliberate and decide on the policy repo rate after a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. On the growth front, economic activity remains resilient. The first advanced estimates suggest continuing growth momentum driven by domestic factors amidst a challenging external environment. The growth outlook too remains favorable. Based on a comprehensive review of the domestic macroeconomic conditions and the outlook, the MPC therefore was of the view that the current policy rate is appropriate
and accordingly it voted to continue with the existing policy rate. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज आपल्या ओडिशा राज्याच्या भोंवडेर भुवनेश्वरात आयोजित भारतीय ब्लॅक स्वॉन परिशद 2025च्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेल सोयऱ्यो म्हणून वांटो घेतिल्लो. 2 दीस चलपी ह्या परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलोवप करतना देशांत ग्रामीण आदिवासी तशेंच हेर मागासलेल्या वर्गाच्या लोकांक जेन्ना डिजिटायझेशन पद्दतीचें प्रशिक्षण मेळटलें तेन्नाच एक समावेशक समाज घडटलो अशें सांगून व्यावसायिकांनी सामाजीक न्याय आनी समावेशकतायेचेर भर दिवप गरजेचें अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. Fintech does not guarantee inclusion on its own. There continue to be citizens, especially in remote, tribal and rural areas, who are not conversant with the digital tools. Skilling them is very important to make them participants in the development journey. Only then, fintech can become an engine of inclusion, employment generation, and promotion of entrepreneurship. I urge our entrepreneurs and innovators to ensure that technology becomes a tool for social justice and inclusion. Ladies and gentlemen, to cater to this growth story, there is a need for fintech and insurtech, as well as a skilled workforce. Fintech is about trust and human dignity. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज आपल्या 2 दिसांच्या जम्मू काश्मीर भेटेच्या सुरवेक कठवा जिल्ह्यातल्या शीम भागाक भेट दिली. ह्या वेळार तांणी शीम संरक्षण दळाच्या कर्मचाऱ्यांखातीर तरेकवार कल्याणकारी येवजण्यो राबयल्यो. तशेंच तांणी शीम वाठारांत गस्तीचेर आशिल्ल्या सुरक्षा दळाच्या कर्मचाऱ्यांसयत लेगीत तांणी संवाद साधलो. ऑपरेशन सिंदुराच्या यशा फाटल्यान शीम संरक्षण दळाचें म्हत्वाचें योगदान आसा अशें ह्या वेळार गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळें. अभी ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के 100 ईयर वीरता एक प्रकार से 6 दशक के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बनकर रहा है. उस कठिन घड़ी में भी आप सभी ने हम सीमा के प्रहरी है ये भाव को हमेशा के लिए उज्जवल रखा और बुलंद रखा. 118 पोस्ट और 3 आतंकी लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर फ्रंटियर ने ध्वस्त किए. बीएसएफ के 60 वर्षों की गौरवमयी यात्रा के 61वें स्थापना दिन पर जब मैं कार्यक्रम में गया था तब मैंने कहा है कि बीएसएफ का 61वां वर्ष बीएसएफ के मॉडर्नाइजेशन और बीएसएफ के जवान और उनके परिवारजनों के कल्याण का वर्ष बनाया जाएगा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात आयच्या 9 तारीख मेरेन आयोजीत सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्र्या सयत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे हे लेगीत हजर आशिल्ले. उक्तावण सुवाळ्यात उलोवप करतना स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय ह्या मोहिमेचो संदर्भ घेवन सरकार दरेक वर्सा राज्यांत नितळसाण दवरपा हेतान सुमार 5 कोटी रुपया खर्च करता. पूण गोंयाक खरेंच स्वच्छ आनी सुंदर करपा खातीर लोकांचे सहकार्य तशेंच पंचायती आनी नगरपालिकांनी आपली जबाबदारी समजून घेवप गरजेचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आमी जेन्ना स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय जें म्हणटा तें स्वच्छ गोंय आनी सुंदर गोंय सरकार मोर दॅन 500 crores of rupees एन्युअली स्पेंडींग फॉर द क्लिनिनेस. मोर दॅन दॅट हांव एक्झॅक्टली फिगर आतां सांगूंक शकना पण हाज्या पेक्षा चड पयशे आमी स्वच्छतेचेर मोडटा. कित्याक तर कचरो काडपाक, कचरो व्हरपाक, कचरो सेग्रिगेट करपाक, कचरो ट्रीट करपाक. पण तो कचरो करता कोण आनी उडयता कोण? आमीच लोक जे सगळो कचरो हाडटा आनी रस्त्यार उडयता. पण तोच जर कचरो थोडोसो आमी कंट्रोल करपाक शकले, पंचायतीन आपल्या जबाबदारीन काम केलें, म्युन्सिपाल्टीन आपल्या जबाबदारीन काम केलें जाल्यार पुराय परिसर म्हणजे स्वच्छ फोंड्या, सुंदर फोंड्या हे जावपाक शकता. पण तेजी जबाबदारी बी तुमी थोडीशी तरी घेवपाक जाय. लोक म्हणून लोकांनी घेवपाक जाय, लोक प्रतिनिधी घेवपाक जाय. म्हणून ताच्या बद्दलूय अवेरनेस जावचो तेंय काम हे सगळें करचें. हाज्या खातीर
आमी सातत्यान हांगासर आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की सार्वजनीक कामाच्या बरोबर वैयक्तीक कामां ही पुराय करची. फोंडेच्या आयडी इस्पितळात कितल्याशाच तेंपा सावन प्रलंबीत आशिल्ली सीटी स्कॅन सेवा न्यूरो सर्जनाच्या अभावाक लागून अडकून आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. सेवा केन्नाय सुरू करूं येता, पूण ते संबंदीत गरजेचो दोतोरूच ना जाल्यार लोकांक ताचो कांयच फायदो जावचो ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. म्हाका खबर आहा की फोंड्यांतल्या आयडी हॉस्पिटलांत आमकां दोतोरांची शॉर्टेज आसा. पण हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव, आमकां न्यूरो सर्जन आमी 4 फावटी एडवर्टायजमेंट जरी केलो आसत जाल्यार कोणूच जॉयन जायना. तुमी म्हणटले सरकार न्यूरो सर्जन दिवंक शकना काय कितें. जो पर्यंत न्यूरो सर्जन मेळना तो पर्यंत आमी हांगासर सिटी स्कॅन घालून तरी कितें करतले. नो डावट घालपाक जाय ती बरी आसा, पण मेडिकल ऑफिसर कांट डायग्नोसीस ऑन द सिटी स्कॅन. फाल्यां सकाळीं सिटी स्कॅन केलो सुद्दां जरी आसत तो करपाकूय पयलो न्यूरो सर्जन जाय थंयसर रावपा खातीर. कारण एक सुद्दां न्यूरो सर्जन हो हांगासर येवन जॉयन जावन हांगा काम करपा खातीर रेडी नासता. म्हाजे तर हांव आव्हान करता, फोंड्या परिसरांत जर कोण आसत जाल्यार आमी एडवर्टायज आमचो ऑन आसा. आमी पयरूच एडवर्टायजमेंट काडला की तांच्यांनी जॉयन जावचें. ऑल द कन्सल्टंट हांव सगळ्या डॉक्टरांकूय आव्हान करता जे गोंया भायर काम करता ह्या परिसरांतले आसत, वी आर गिवींग द गूड रेम्युनरेशन. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाचेर वचून येवपी भारताचे कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हाणें आयज पणजे कांपालार आयोजीत गोंय पुस्तक महोत्सव 2026 कार्यावळीत स्काय वॉज नेवर द लिमिट ह्या खासा सत्रांत उलोवप केलें. आपल्या अंतराळ प्रवासाचो अनुभव मांडटना आकाशाक शीम आसना, म्हाकाय ना आनी तुमकांय ना तेन्ना सपनां पळोवन ती खरी करपाक भंय बाळगुचो न्हय असो विचार कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांणी ह्या वेळार मांडलो. Very honestly, if I was to tell you, when I was your age, sitting in classrooms on the chairs, I did not think that I will become an astronaut. I never thought so. India did not have, हमारे पास human space program नहीं था. We did not have a human space program. हमारे पहले astronaut कमांडर राकेश शर्मा, he went in 1984. आप सब कोई भी, you were not there at that time. No, none of you were born at that time. I was also not born that time. I was born in 1985. So we read about him when I was growing up. It was very fascinating, but the thought that I can be an astronaut didn't occur to me. Gradually, one step after the other, you know, every step that you take, it brought me closer to this dream of mine. I did want to become a fighter pilot. वो था मन में. If I go into defense, I will become a fighter pilot. So that I became. And then, you know, it was one step after the other which brought me closer to this dream. लोकांचो अपेयसाकडे पळोवपाचो दृश्टिकोन खूब नकारात्मक आसा, पूण खरें म्हळ्यार यशा परस अपयसूच मनशाक म्हत्वाचे धडे शिकयता आनी आपल्या चुकींतल्यान शिकवण घेवन फुडले खेपे अचूक पद्दतीन काम करपाची उर्बा दिता अशें शुभांशु शुक्ला हांणी मुखार सांगलें. मैं तो ये कहूँगा कि we should change the narrative. We should start celebrating failures rather than celebrating success. Because failure तब होता है जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं. And when you try something new, there are chances you will succeed or you will fail. But it will encourage you to try more and more things. मेरी जर्नी में बहुत ऐसे मौके हुए हैं कि जब मतलब फेलियर्स हुए हैं when have not worked out according to the plan. But I think that failure as a concept, it is a better ingredient for a larger success than success. अगर आपको सक्सेस मिल गई शुरुआत में तो आप satisfied हो जाते हैं, you get stagnated. If you fail and you have a mindset कि नहीं succeed तो करना है, तो आप उस failure से सीखते हैं, फिर आप next से सीखते हैं, फिर आप next से सीखते हैं, and you keep moving forward. तो बहुत सारे ऐसे failures होते हैं, बहुत सारी ऐसी situations रही हैं लाइफ में जो जिनसे आप सीखते हैं और आप आगे बढ़ते हैं. केवल एक ही चीज है, कभी भी फेलियर से हताश नहीं होना है. कभी ऐसा नहीं सोचना है कि आज फेल हो गए तो आप सक्सीड होंगे नहीं. पर्योचे आमदार देविया राणे हांणी पत्रकार परिशद आपोवन केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 विशीं खोस उक्तायत. हो अर्थसंकल्प विकसीत भारताच्या दिकेन समावेशक उदरगत करपाचेर भर दिता अशें देविया राणे हांणी सांगलें. ह्या अर्थसंकल्पाची बुनयाद विज्ञान, शेतकाम, भलायकी, नव्याचार तशेंच तंत्रगिन्यानाचेर आधारीत उदरगतीचेर आसा आनी हें करतना पर्यावरण संवर्धन तशेंच टिकाऊ कार्य प्रणालीचेर भर दिला अशें तांणी मुखार सांगलें. आसाच म्हणपाक, पण ॲक्च्युअली ते बजेट कशें
ताजो फायदो कसो कॉमन मॅनाक जाता आनी कसो इंडस्ट्री सेक्टराक जाता, टुरिजमाक जाता, मेडिकलाक जाता, एड्युकेशन जाता की सोशल वेलफेअराक जाता, हे सगळे लोकां पर्यंत पावपाक भारताच्या लोकां पर्यंत जावं न्ही बट आमकां गोंय राज्यान हाजो कसो डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट फायदो जातलो हें डिस्कस करपा खातीर आनी प्रत्येक जो भुरगो आसा, युवा आसूनी, महिला आसूनी, ती ग्रामीण भागान आसूनी की अर्बन सेंटरान आसूनी गोंय राज्यान, तांचे पर्यंत हें एक्झॅक्ट कळपा खातीर आमी हांगा सगळीं जमा जाल्या बिकॉज इट इज खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. हम आज ही शादी करेंगे. हमारी शादी में ये दोनों खुश होंगे. यहाँ कहाँ गाय भैंस की तरह मैदान में घुसा है? ये कौन कौस है? डॉली और रवि की शादी हो गई. मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना. हेमा मालिनी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मैंने खाना खराब बनाया. ये टेलीफोन का बिल देखा? तारीफ. और तुम्हारी मुझे ये मजाक कतई पसंद नहीं. मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहूंगी. ये रोज रोज की खिटखिट मुझे भी पसंद नहीं. गुस्से में कोई फैसला नहीं करते डॉली. मेरी बात मान, तू भी हमसे वकील का नोटिस दिलवा दे. हमको तलाक चाहिए ही चाहिए. राइट. कोई रोको ना दीवाने को. बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म प्रियतमा 8 फरवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर. अरे हमदम मेरे मान भी जाओ. बॉलीवुड टॉकीज में 60 के दशक की सुपरहिट फिल्म मेरे सनम, जिसमें है विश्वजीत और आशा पारेख का रोमांस. ये खूबसूरत जरूर है मगर ख्वाब नहीं. हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो. मैं एक मासूम लड़की का दिल नहीं तोड़ूंगी. तुम मुझे अपनी साजिश का शिकार बना रहे हो. सपोर्टिंग रोल में मुमताज, प्राण, प्रेमनाथ और अचला सचदेव. मैंने तो किसी दूसरे की जीप की हवा निकाल दी. किसके हुक्म से इस बंगले का होटल बना दिया? उसी का बंदोबस्त क्यों नहीं कर देते? तब ये ठीक ठीक नहीं बताया, इसका यही हाल करते रहो. रोका कई बार. जाफरानी उपकार पळोवया मुखावेली खबरो. संवसारीक क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ल्या अंडर-19 क्रिकेट करंड सर्तीच्या निमण्या खेळात आयज भारत आनी इंग्लंड पंगडा मदीं खेळ जाता. आयच्या काळात भारतान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. हे आदी भारतीय पंगडान वर्स 2000, 2008, 2012, 2018 तशेंच 2022 वर्सा जाल्ल्या सर्तींनी करंडकाचे वस्तादपण सोडला. भारतान निर्णायक 50 षटकांनी 9 गडे वगडावन 411 धांवड्यो काडल्यो. भारताचे नामनेचे फलंदाज वैभव सूर्यवंशी हांणी 80 बॉलांनी 175 धांवड्याच्या बळग्यार भारताक इंग्लंड पंगडा मुखार ही 412 धांवड्याची भव्य मोख दवरपाक शक्य जाले. निमणी खबर हातात आयली तेन्ना इंग्लंड पंगडान 10 षटकांनी 1 गडो वगडावन 64 धांवड्यो काडल्यो. आनी आतां पळोवयाचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 35.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परीक्षा पे चर्चाच्या 9व्या आवृत्तीत विद्यार्थ्यां सयत संवाद साधून चिंतामुक्त परीक्षेचो दिलो सल्लो. संवेदनशील शिक्षण गरजेचें म्हूण दिली सुचोवणी. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी डॉक्टर हेडगेवार शाळेच्या विद्यार्थ्यां सयत पळयले परीक्षा पे चर्चा. मुखेलमंत्र्यांनी फोंडेच्या सेंट मॅरीज शाळेत विद्यार्थ्यां सयत पळयली कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात आयोजीत सरकार तुमच्या दारी कार्यावळीचें केलें उक्तावण. सरकाराच्यो साबार येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवन तांची प्रतिक्रिया घेवपाचे आसा मोख. अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला हांणी गोंय पुस्तक महोत्सवाच्या सत्रांत केलें मार्गदर्शन. यशा सयत उपदेशाचेर सकारात्मक दृश्टिकोन आपणावपाचो दिलो सल्लो. आयज आयसीसी अंडर-19 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीच्या निमण्या खेळात भारत खेळटा इंग्लंड पंगडा आड. भारतान इंग्लंड पंगडा मुखार दवरल्या 412 धांवड्याची भव्य मोख. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.